गोयच्या पर्यटन सिजनाक सुरवात जाल्या। व्हडा प्रमाणात टुरिस्ट गोंयांत येतात। अंदूच्या सिजनात पहिले चार्टर्ड फ्लायट दाबोळे देंवले। ते उपरांत जायती फ्लायटां देंवली। आयज मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 66 पर्यटकांक घेवन पहिले चार्टर्ड फ्लायट देंवले। You see, I love Goa. Great. Everything was great. Thank you. Very good food, very welcome India, very welcome Goa. I'm happy to be here. Today, first flight from Uzbekistan is landing at Mopa Airport. Around 64 passengers will be coming today, and total flights will be 16 till March 2024. आमचे गोयचे डेलिगेशन उझबेकिस्तानात गेल्ले प्रमोट करपा लागून ताशकंद तेन्ना डेलिबरेशन्स जाल्ली। मागीर लोकल एजंट जो आसा गोयचो कोंकण ओएजीस तांणी तांचे कडेन डिलिंग केलें आनी अविया एक एअरलायन्स आसा उझबेकिस्तानान सो तांचे कडेन टायअप केलें आनी आमचे टुरिजम मिनिस्टर मानादीक श्री रोहन खंवटे तशेंच आमचे एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन उझबेकिस्तान मनीष प्रभात. So everybody has contributed to bring this flight to Goa. Coming to Mopa already arrived 64 passengers in first flight, because last minute some confusion was there. Actually our airline and this charter people they not put more tourists to this flight. Okay, next flight onward it will become full. उझबेकिस्तान हांगातल्यान 64 पॅसेंजर जे आसात मोपा एअरपोर्ट हांगा फर्स्ट फ्लायट तेंचो अरायवल जाल्लेले आसा आनी तांकां वेलकम करपा खातीर गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट जे आसात हांच्यांनी तांकां वेलकम केल्लेले आसात आनी तेंच्यांनी फर्स्ट तेंचे एक्सपिरियन्स जे आसा प्रुडंटा कडेन तेंच्यांनी उलयल्ले आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।